वाळपय प्रभाग क्रमांक 3 सुण्याक वीख घालून मारपाचे प्रकार घडपाक लागल्यात। आता मेरेन 7 ते 8 सुण्याक वीख घालून मारिल्ल्याचे लोक सांगतात। हाच्या आड पुलिशेत कागाळी नोंद केल्या। रातच्या वेळार रस्त्या कुशीक घुवळे वखदांचे व्यवहारय वाडपाक लागल्यात। तशेंच राती कडेन कांय जाण रस्त्या कुशीक बसून सोरो पितात। देखून ह्या गैरप्रकारांचेर आळाबंद हाडपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। जमल्या कित्याक काल एक आमगेर असो इन्सिडेंट जालो की आमचो कुत्रो सुण्याचो पेटो तेका कोणी वीख घालून मारलो आनी हो इन्सिडेंट फर्स्ट जावंक ना। हेज्या पयलीं खूब इन्सिडेंट जाल्या। मागीर 8-10 तरी आमचे पेटे जाले वाड्या वयले, सगळ्यांक कोण वीख घालून मारता। हेज्या पयलीं हिंगा पुलिशेन आमी दिल्ली कंप्लेंट, पेट्रोलिंग बी केल्लें, पूण आहा तशें परत हें चालू जालें। काल सुद्दां तो कोणी वीख घातलें आनी आमचो बरो जो सुणो आसलो घरांतलो तो मेलो। सगळो प्रूफ बी आहा। मागीर पोस्टमॉर्टम जावंक पावूंक ना कित्याक रातचे लेट जालें आनी मॉर्ग फेसिलिटी हिंगा वेटनरी नासली ती आमची, कित्याक 24 hours आसना ते। पूण तरी थोड्यांनी कोण येयल्लो एकटो तेणें ती ब्लड सॅम्पल काडून वयल्या। पुलीस कंप्लेंट बी फायल केल्या आमी। पूण अशें आनी कितें आहा, रातचें हे आमचे कॅथलीक वाडो आहा थिंगा इल्लिगल खूब जाता, खूब चलता इल्लिगल। कित्याक लोक हांगा ड्रग्स घेता, सिगरेटी, सोरो खूब चलता इल्लिगल, खूब आमच्या वाड्यार खूब चलता। म्हणून हेजेर मातशें पुलिसान एक्शन घेवचें। कित्याक भुरगीं आसता, बायलो आसता, कोण रातचे पासयेक वयता आनी ते थंय ड्रग्स घेता, सिगरेटी ओडटा, मातशें बंद जावचें। सोरो बी पिताय पळय सद्दां हिंगा आहा। आमी तुजो घातलेलो साफ करून हिंगा सकयल हिंगा कोणें खाण उडयल्लें आहा आनी हिंगा स्पिडीन अशें चलयता रोडाचेर मासोड्ड्या तूं मार्केट फाटीं फुडें पळयना कुत्रे येतलेच। हो पळय आतां हिंगा कुत्रो आहा, आमी एका म्हणना तुज्या फाटल्यानूय कुत्रो आहा, आमी तांकां धाडूंक शकना, कुत्रे वाटेर मेळटलेच। हिंगा आमी पुलीस थ्रू RTO कशें वयता तांकां रिक्वेस्ट करता एटलिस्ट 2 स्पीड ब्रेकर घालचे फॉर एवरीवन सेफ्टी, भुरग्यांकूय, लोकांकूय आनी जनावरांकूय। कित्याक अशी स्पीड चलता की फाटीं फुडें कांयच कोणाची चिती ना। हो नॅशनल हायवे कसो जाल्लो आहा, मुद्दम लायटी फोडलेले कंप्लेन जाता की तांकां सुणे भोगता, सुण्याक मागीर भोगलेले तांकां अलर्टनेस मेळटा। पेट्रोलिंग जाता पूण ते मातशें इश्ट जनावरांक पत्तन वीख घालून मारूंक लागले। फाल्यां मनशांक कितें हेज्या पयलीं 2 सुणी मेल्ली। हो इन्सिडंट पयलीं जाल्लो। मेन कितें जाता, कोण तरी थिंगा पोस्टाचे सकयल थिंगासर लायटीचो हें उडयता, लायटी बंद करता, आख्खी लायटीच बंद करता, आख्ख्या वाड्यार लायटी नासता। ते आतां कोणाक पडलें ना, आमी लायनमॅनाक सांगून थकले ते येता करता, पूण आहा तशें जाता करता ते। पूण कित्याक मातशें जर सारकें आनी स्ट्रिक्टनेस जर दवरली जाल्यार कोण बसता ते बसचे ना, ते कोणूय आमकां कांय खबर ना तो कोण येता कितें करता, पूण येता आनी सगळे हिंगासरूच येता। आमी आसा वाळपय नगरपालिका प्रभाग 3 हांगासर आनी ह्यो जावन आसा क्रिश्चन वाडो। हांगासर खुबशे लोक रावता आनी ह्या वाड्या वयल्या लोकांचें म्हणणें आसा की तेंचे कुत्रे जे घरांतले आसात ते एक करून मरत आसा आनी हेज्या फाटल्यान कोण तरी आसा जो तांकां विश घालता आनी मारता। ही खूब वायट गजाल आसा की सुणो हे आमचे निर्जीव प्राणी आनी हेका अशें मारून उडोवप हे खूब वायट गजाल आसा। ह्या लोकां हे जे स्थळावे लोक आसा तेंच्यांनी खुबशे फावटी जेन्ना तेंच्यांनी कुत्रे मेला त्या टायमार तेंच्यांनी पुलीस कंप्लेंट दिल्या। ज्या टायमार कंप्लेंट दिता त्या टायमार पुलीस येवन हांगासर रातचे पेट्रोलिंग करता। लोकांचें हांगाचें म्हणणें आसा की हे जाणून बुजून कोण तरी विश घालता अशें तेंचें म्हणणें आसा। गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।